भितर आमी जेजूक आजीर जावया. जेजू, तूं आमचे भितर जियेताय. सक्किवान तुका पळयलो आनी तुका आमंत्रण दिलें म्हजे घरा ये म्हणून. हेच परी आमी तुका स्विकारलेलो आसा. तूं आमच्या काळजांत आसाय. आमचे सगळें आमी तुका ओपून दिता, कित्याक जेन्ना आमी आमच्यो वस्तुंगे जियेता आमच्या जिवाचो आमीच वापर करता तेन्ना तें निर्फळ जाता. पूण जेन्ना आमी तुजे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक लागता तेन्ना सगळें सुभांगपणी फुलोवंक लागता. तुजें जिवीत खरेपणी आमचें सगळें आसा म्हणून सगळ्या जाणांक आनंद मेळटा. पूण पयले सुवातेर आमीच आनंदीत जाता, कित्याक तुजें बरेंपण आमच्या उतरांतल्यान, घडण्यांतल्यान आनी जिवितांतल्यान व्हांवूंक लागता. जेजू, आमी तुका आर्गां दिता, कित्याक तुवें आमकां सगळें बरेंपण फावो केलां आनी ह्या फुडें करतलोय. हांगसरली आमी गेल्या उपरांत आमी परतून त्याच आदल्या जिवितांत जियेताले ते भाशेन जियोंचे ना, पूण तुज्या बरोबर तें जिवीत जियोंक लागतलें. तुजे गोठायेन आमी सगळोगत रावतले. आमच्या फादर पियोक तुजो भरपूर आशिर्वाद मेळूं. त्याच प्रमाणे जे आमचे पाद्री भाव आसात तांकांय तूं तुजें बेसांव दी, कुडकेंत दवर. आनी सगळ्या आमच्या आरांबोलच्या लोकांक जो हांगसर पयशेल्यान सावन आयिल्लो आसा तितल्यांकूय तूं गोठायेन भर. तांच्या कश्टांत दुखान तूं सदांच तांकां सुखी दवर. Lord, we thank you that you have come into our hearts and with you in us, like Zacchaeus, we are able to say, "Come, Lord." So often you have been in our hearts, but we have not had that transforming experience as Zacchaeus did. But may we today, as we receive you and remain with you, live all the time with you through the grace that you are giving us through the intercession of St. Francis Xavier as well. Lord, may we never be parted from you. प्रार्थना. सर्वेश्वर आमच्या प्रितीच्या बापा, बागीमोन फ्रांसीस सावेराच्या दिसाक दिनवासी काळजांत तुझे किरीट मोगाची देणी आमी घेतल्यान आमचे जिणेन फोरादीक जावन ते आमकां ह्या विनाशी जिवितांत सासनीक जिविताच्या मार्गान फुडें वचूंक गोजीचो आदार दिवं आनी उपरांत सर्गेच्या शाश्वत सुखाचो संतोष आमकां मेळोसो करूं. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे. फाल्यां 10:30 वरांक मी सासचें ना. फाल्यां 10:30 वरांचेर इंटर रिलिजियस मीट अंतोर धर्मीक जमात एक खेरीत कार्यक्रम आसतलो. नोवेनाच्या दिसांनी सकाळची मिसां 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30 आनी सांजेची 3:45, 5:15 आनी 6:15 जातली. आयज सांजेचेर मीस 3:45 निती आनी शांतीचें केंद्र करतली. मीस सोंपतच तुमच्या हातांत आसलेल्यो गायनाच्यो लिफलेट्स तुमच्या बसक्यांचेरूच दवरच्यो, कित्याक तांचो वापर आमी हेरांय मिसांक करतल्या. भाव भयणीनो, गोंयांत भावार्थ्यांची सोर वाटांनी वाड जावं ते खातीर खुरीस मिलाक हांगासर एक ओत्मीक नवसरणेचें केंद्र ओ रेतिराचें घर बांदून हाडूंक खास येवजण आसा. ह्या वावराक तुम्हा सगळ्यांचो मागण्याचो आनी दुडवांचो जायतो आदार जाय. ह्या माटवाच्या उजव्याक आनी दाव्याक तशेंच बाजरिकेच्या कॉरिडोरांत आमचे कावंटर्स आसात. थंय तुमचें मोलादीक दान दिवं येता. आनी परतून आमी देवाक दिनवासता, कित्याक फादर पियोन आमकां हें मीस भेटयलें. जेजूक आमकां आजीर केलो आनी तेच प्रमाणे आमचे याज्ञीक भाव
तांचेर सगळ्यांचेर देवा बापाचें बेसांव आनी तुमचेरूय जी आरामबोल्सान आयिल्लीं आसा तुमकांय देवान भरपूर आशिर्वाद दिवचो तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. Survishvur तुमचे सभ्य असो असोर पुर्विदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मान तुमचेर आशीर्वाद घालूं. किरीत भाशेने मागणी आसा सगळी आमी म्हणटल्या मोगाळा शिरसू संवसारान विसोड जावन आमचे आपणे म्हूण आमकां ताबें जाला. समाधान वस्तलो भ्रष्टाचार नपयत करूंक वावरूंक हांव भास दिता. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.